हत्यार आमच्या झुजाचे कुडी संबोधनीत न्हय. 2 कोरिंथकारांक 10:4-5 आमची झुजाची हत्यारां संवसारी हत्यारां न्हय, देवाचे पोदवेची हत्यारां ती आनी कोटा मोडूंक बॉल आसा. आमी हत्यारां पळयता, आमी झुजां पळयता, आमी कोटा पळयता, आमी झुजान आसा. हाचो दुबाव ना, आमी आसात एका झुजान. तुजान हे खूब वर्सां नोकलो आसली कितें चलतालें तें, पूण आतां म्हाका तें मेवलें. आनी हांव जाणो ह्या कॉन्फरन्सा आदीं की खंयची ल्हान वस्त देंवचारान तोचवीत करूं येता म्हजो घोटबोट करूंक, तो तें करूंक तोचवीत कोत्ता. आतां तूं जाणोय हांव हें म्हणना वायट दिसोंक, पूण हांव मुद्दम करून कांय लोकां सोंशिल्लीं पयस रावलीं ह्या सुमानान. तूं जाणोय कित्याक? कारण आमकां चड लोकांचो आडकोल्यो आसात संवसारांतल्या सगल्या आडकोली परोस. आनी उणेशे 4 पावटी गेल्या सुमानान हांव आयलीं इतलीं लागीं म्हाका ओकमान भोगूंक. कोण कितें म्हणपाचो तें अशें आसलें, ओ देवा पाव पाव, देवा म्हाका पाव, देवा म्हाका पाव. कारण हांव जाणो देंवचाराचें नाद बुद्धी. हांव जाणो ताका आनी कितें हाचें वोन आवडचें ना. हांव हांगा उबी रावोंक सुमार जाल्या उपरांत जोगड्यान कोणाचेर उचांबोल जावन, पूण सगल्यांक हांसोनपो आनी सगलें सारकें आसा म्हूण दोंगर, पूण भितरल्यान गोंडोलान आसा. आमची झुजाची हत्यारां संवसारी हत्यारां आनी देवाची पोदवेची हत्यारां ती आनी कोटा मोडून तांकां बॉल आसा. कोटा म्हणजे कितें? कोटा एक जागो जंय दुस्मान लिपता. तो आपूण लिपता आनी ह्या जाग्याचेर पावता. आनी त्या दुस्मानान कोडेक वर्सां घेतल्यान मोनांत कोटा बांदूंक. आनी तुमी थोडीं जाणां सोत मानतात कितें न्हय जें सारकें न्हय, पूण तूं सोत मानताय म्हूण तें तुका सोत दिसता. तुमी थोडीं मानतात की तुमी सगलें सारकें करूंक जाय देवान वा मनशान तुका मानून घेवंक. आनी बाबा तूं अडचणेक पडला, कारण तूं एक चुकी आसलोलो मनीस. चिंतून पळय आनी शीक चुकी मानून घेवंक, कारण तूं त्यो आदारतलोय. आमेन. आमी सगल्यांनी शिकोंक जाय त्या कोटांचो फुडो करूंक आमच्या जिवितान. आनी जाणो जावंक जाय की ह्यो त्यो वस्तू देवाक जाय आमी आमचें उतर उजार करूंक, पिजूंक. तूं जाणोय हांव चिंतालीं हांगा येवच्यान एक आडकोल ना, जिवंतान एक जागो ना जांचो जाबाब ह्या पुस्तकान मेवचो ना, एकूय ना. जाबाब बऱ्या सोयरीगती विशीं आसात. जाबाब येस आनी उदरगती विशीं आसात हांगा. जाबाब बऱ्या भलायकी विशीं आसात हांगा. जाबाब मोग मेलोन किंमत वडोवंक आसात हांगा. जाबाब सुरक्षा विशीं हांगा तो मेवता. पूण उपकारो ना आमी तें वाचल्यार जर आमी तें लागू करिना आमच्या जिवितान आनी ताचेर नियाळ करूंक तें आमच्या जिवितान घडो पर्यान. तूं जाणोय आमी नियाळ ह्या उतराक भियेता अशें कारण ताचो उपयोग उदेंतीच्या धर्मांनी आनी केन्नाय नव्या काळाच्या भावार्थांनी जाता. पूण सोत म्हटल्यार दुस्मान फकत जाणो कसो चोरूंक जाय तें देवाच्या राज्यांतलें आनी आडूंक जें देवान बऱ्याक येवजिलां तें. सोरी बायबल सांगता नियाळ कर म्हूण. नयाळ कर तुज्या मनांत परत आनी परत तुज्या मनांत. तुज्या स्वासा खाल तें गुणगुणाय, तें बरोवन काड. दुसऱ्या दिसा तें परत वाच, तें परत वाच आनी परत वाच. ती जायसर सोत तुज्या जिवितान. गेल्या सुमारान जेन्ना म्हाका तालनी आयली थोडे पावटी ओकमान बगूंक म्हाका उगडास आसा एक पावट. देव आनी हांव खंय थान घरा पोत्ततालीं आनी आमचो पूत डेवीड आमचे बरोबर आसलो न्ही. देव खेळतलो बरोच दाव गोल्फाचे आनी ताका सांगलें फाल्यां म्हजो दीस. वय 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 आनी हें करचें आमी तें करचें. हांव तुका जेवंक भायर वता आनी डेवीड मोतोरान आसा. ताच्या आमेग्यांनी फोन केलो आनी ताका वॉसन हिल्स कंट्री क्लबान गोल्फ मेळोंक सहयोग मेळ्ळो आनी तो हांगासरलो चड लौकीक क्लब. म्हूण तो असो आपल्या बापायक सांगता तुका वचोंक जाय. देवान म्हटलें वय वय म्हाका जाय. कितें म्हणटाय? चिंताली प्लॅन आसात म्हूण. वय वय तें सारकें तर. हांवें
बायला पोरे केलें. हांवें म्हटलें तुका त्या परस गोल्फ आवडटा? तूं ते बदलेक म्हजेशी वेल सारतलोय. आनी ताणें म्हटलें पायलो ताणें म्हटलें खरेंच म्हाका गोल्फ खेळोंक बरें दिसता. आतां तूं जाणोय दादले थोडे पावटी हुशार आसना. म्हणजे फकत हांगा आसात शेमोज जाणांक म्हज्या तुका एक बरी बूद दिवं येता. जर ताणें म्हाका म्हटलें तर हानी तूं जाणोय म्हाका वचून गोल्फ खेळोंक बरें दिसत पूण त्या परस चड म्हत्वाचें हांवें तुज्या सांगाता वेल सारल्यार तें आयकोन 2 सेकंदांक खुशाल जावपाची मागीर म्हणपाची वच खेळ. आनी मागीर हांव खोशी जावपाची ताका दिल सोडल्यार पूण ना ताणें म्हाका सोत पळय तें सांगलें हांव त्या परस गोल्फ घेवपी. म्हणटच पळय तूं जाणोय तें नांव तूं जाणोय हांवें हालींच वो पुस्तक बरयलां पावर थॉट्स आनी आमी तातूंत उलोवप कोत्तेले हांव थोड्याच वेळान आनी हांव खरेंच लोकांच्या मनांत घालूंक सोदतां की एका क्षेत्रांत स्वतंत्र जावपाक तुवें तें घेवंक जाय आनी तुवें ताचो कॉलेजीचो कोर्स कसो करूंक जाय. आमी आमचो व्हडवीको सांगूंक फावना देखून हांवें फकत 12 पावर थॉट्स घेवन सुरवात केली पूण तांतलो एक म्हाका अपमान करूंक जायना. आनी देखून तो आसा 12तलो एक म्हजो पावर थॉट्स जे हांव तुका शिकोवंक येवजिता ह्या सुमानान आनी म्हज्या पुस्तकान तुमी घेयात आनी म्हज्या गोवान म्हजो अपमान केलो आनी त्या कॉन्फरन्साक 4 दीस लागतात म्हणटच हांव एक मोतरान वेता देवा म्हाका पाव देवा म्हाका पाव. हांव भायल्यान उलोय नासली म्हज्या काळजान देवा म्हाका अपमान केल्लो नाका म्हाका पाव देवा. पूण हांव तुका सोत सांगता म्हाकाच असोच ताका सांगूंक जाय आसलो म्हाका अपमान नाका म्हाका अपमान नाका. म्हणटच जेरूल तो अशें म्हणटा पोरें हांव तुज्या सांगाताक येता ना म्हाका नाका तूं म्हजे बरोबर आसलेलो सांगाताक येवंक जाय आसलो जाल्यार तूं पयलोच म्हणपाचो ना तूं फकत वच इतलेंच पुरो तूं वच 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 आनी वयतो असो बरें. देव म्हजो खेळ केलो ना तो फकत असो ओके आमी सोनवाराक भायर या जायत गोडेक सोनवार येत म्हणसर आनी कोण तुका विचारतलो आनी कितें करूंक आनी तुका म्हाजे पासर वेल मेळचो ना. म्हाका पाव देवा म्हाका पाव देवा म्हाका पाव देवा म्हाका पाव. वय म्हाका सुमार 10 मिनीट लागले. हांगा आसा सोबिताई तुका कळोवंक तुका कितें करूंक गरज पळय तें खंयच्याय आगोड आसा. वय म्हजी स्थिती तुमचे जायते जाणा सवय आसला तशी आसली. ती परिस्थिती 20 वर्सां फाटीं बदलची एका पुर्या सुमानांत जायत 2 जोगड्याची आनी हांव परत वेतेली आसली वयर काडटेली आसली आमच्या काजाराच्या पयल्या दिसांतल्यान सगल्यो निराशी वसत आनी केल्यो त्यो आमच्या पुर्या सगल्या म्हणजे हांव गुन्यांव थापोवंक तोसबीत करपी म्हणजे तें अशें जावपाचें तें एकदम दुखी जावपाचें. 10 मिनीट आनी काबार 10 मिनीट कारण हांव जाणो म्हजो घोव म्हजो मोग कोत्ता म्हूण आनी हांव जाणो ताका गोल्फ आवडटा म्हूण पूण आमकां आसली 45 वर्सां हें करपाक म्हणजे तूं जाणोय फाल्यां आनी ताच्या सांगाताक जेवना तर आमकां 1 लाख जेवणां उरतलीं म्हणटच तूं जाणोय हांवें किरकिरी जावंक फावना म्हाका दिसना बरें जायत आसलें ताणें म्हटल्यार वय हानी म्हाका तुका वेल ना दिवंक हांवें ताका सांगलें ताणें म्हजी भावना दुखयली म्हणून ताणें माफी मागली आनी आतां सगळें बरें आसा. सोनवारा दीस आमचो बरो दीस तो म्हजे बरोबर भायर गेलो दिसभर हांवें म्हटलें वो म्हजो दीस आमी शॉपिंग केल्यार तूं म्हजे सांगाता येवंचो तूं स्टोरान पासर मारचो ना आमी जेवताना तूं म्हाका पळय हांगासर तूं हांव आमचो दीस आमी सिनेमा पळयलो बरो वेल आमी सारलो पूण हांव तुका सांगता हांवें म्हजेंच लागीं उलोवंक गरज पडली म्हज्यान म्हजें मन वचोंक सोदता ते वाटेन ताका वचोंक दिवंक जायना कित्याक हांव सोपूत घेत की मिस्टर देंवचार हांगा दिसतूच हांगा बसोन आसलो म्हूण पळय तो परत आसा गोल्फ घेवन गोल्फ बरें तुज्यान असली स्थिती जियोंक जायना तुज्यान असली स्थितीन जियेता तर गरज तुवें ताका सांगून तूं कितें चिंताय तें ओ देवा म्हाका पाव देवा म्हाका पाव म्हाका दाव म्हाका पाव तें आसा तें झूज चलात तुका खरेंच दिसता तुजो कॉज इतलो स्पेशल म्हूण चलात म्हणजे वेल जालो तुवें ताबो घेवंक जाय म्हणजे तूं खरेंच चिंताय
की तिचो गोरकार हेर गोरकारां परस वेगळो म्हणजे तुका आसत आगोड्यो दुसऱ्या लोकांक आसात त्या परस वेगळे. तुजी भुरगीं ह्या संवसारांतली सगल्या परस वायट आसा कितें? तुजी भुरगीं ह्या संवसारांतल्या सगल्या परस वायट ना. आमकां फकत प्रकाशवणी जाय आनी आमची मनां थीर करूंक जाय. पुरो इतलेंच पुरो. हांव परत ह्या बेकार पर्वता भोंवतणी वचची ना. हांव हांगा परत येतोच फुडल्या वर्सा जॉयस मायर हांव दुसरोच मनीस जातलो. आनी न्हय म्हाका अजापाचें बदलप म्हूण, पूण हांवें म्हज्या मनांत थारावो घेतला म्हूण. म्हज्यान तुका सांगो येता कारण हांव कित्याक हांगा आसा ती. कुशीन धरून कुरपा आनी देवाच्या आपोवणें म्हज्या जिवितांत तेंय हांव थोकलेलीं. चड गोरवी आसलीं हार मानूंक. तूं अजापतलो कितें जातालें तें तुज्या मनान थारावो घेतोस. जर कोणाच्यानूय तें घेवं येता, म्हज्यानूय घेवं येता. जर कोणाच्यान आपल्या ओकमानी भुरग्यापणाचेर जैत बरो येता, म्हज्याच्यानूय जैत बरो येता. सदांच दुसरो जावंक फावो ना. तूं तुजेच भितर झुजता, दुस्वासी जावंक फावो ना. तुज्यान तुज्या जिवितांत जैत बरो येता. सारकें चिंतप करूंक इतलें आयदां आगोड जाता. ओ देवा, कित्याक इतलें कठीण सारकें चिंतपाक? वय, कित्याक खरेंच हें सोत आमकां दोन संयम आसात. आमी तर हें केन्नाच सोजमोंक ना तर? तुका खरीपणी पुराय क्रिस्तांवांचे सुजमणी मेळची न्ही आनी वर्सां भितर तूं हार मानतलोय. पावलू रूमकारान तांदूं सारकें चित्र दिलां. जें कितें हांव करूंक सोदतां म्हज्यान करिनासो. जें कितें म्हाका करूंक नाका तें हांव करूंक सोदतां. म्हजो प्रस्न कितें? बरें जर हांव तें कोत्तां पूण तें म्हाका करूंक नाका जाल्यार तें कितें कोत्तां तें हांव करिना. आनी हांव सांगता तें सगलें सोमच्या आदीं हांव म्हणपी तो कोण? तो म्हाका बेजार कोत्तलो. थोडी जबाबदारी घे. तुवें तें केलां तर आपणें करूंक ना तशें म्हणूं नाका. पूण तो खबर सांगू सोत कितें तें? तो पुनर्जीवन जाला आनी नवो स्वभाव घेतला. 2 कोरिंथकारांक 5:17 म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोन्नें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें, सगळें नवें जाता. आमकां एक नवो स्वभाव मेवता, पूण तो आमच्या आत्म्याच्या खोलायन आसा. सगलें भितर नवें जालें दिसता. जशें पळय तूं सगलो वेल पोन्न्या घरा भितर गेल्यार आनी जायत घडयेक एक पावस जायतो काल पाती ते मेले आसले. आनी आतां लोक तातूंत रावता आनी तांणी तें बरें नेटयलां भितरल्यान, पूण तांणी आजून भायल्यान करूंक ना. ती आजुनूय दुडू आनी वस्तू एकठांयतात भायल्यान नेटोवंक. म्हणटच तूं ताणें वेताय आनी तूं चिंताय तातूंत कांयच वेगळें ना. खरेंच तेच भाशेन आमी आसा क्रिस्तांव जावन. लोकांक आमचे वाटेन वचों येता आनी ती मिसळ जाता आनी चिंतात कांयच बदलोंक ना. आनी तूं दिसभर तुज्या भितर पळोवंक चिंता हांव बदलोंक ना. तूं तुकाच आरशान पळोवतानी चिंताय हांव बदलोंक ना. तुज्या घरान हेच परी तूं वागता आनी तुजो घरता म्हणटा तर तूं बदलूंक ना. तुजी भुरगीं म्हणटात तूं बदलूंक ना. आनी मागीर वेगळी तूं ताच्या सांगाता कबूल जाता हांव बदलूंक ना. म्हाका कांयच जावंक ना. आनी तुवें समजूंक जाय जें तुका सगळें मेळलां तुका सुरवातेक मेवलें भितरल्यान. बी क्रिस्त आसा एक बी. बरें, हें आसा तें कशें आसा तें. आमी ह्या मेल्या आयदनां परी आनी हें पळय आतां. म्हाका तातूंत कांयच वेगळें दिसना. पूण भितरल्यान कितें पूण वेगळेंच जालां अशें दिसता. म्हाका रितीन रावोंक जाय. म्हज्यान 3 सुमारां रावों येता देवाचेर राग धरून गुन्यांव मानिनासतना. आनी तें मेवल्या उपरांत तें अशें दिसता बरें शांती केल्यार बरें जातलें. चलात तूं जाणा हांव कितें उलयता तें. तर तें अशें आनी मागीर तें करपी पूण
पूर्ण स्वभाव आनी तो चड तेमिस्त तर जाणूय झूज करता करचें की करचें न्हय करचें की करचें न्हय वय घोडयेक हांव नोको तें हांव न्हय तें हांव न्हय म्हाका जाय कांयच ना जेन्ना एक बी जमनीन वोमता तेन्ना सुरवातेक आमकां जाय सगळें पयलेंच अशें जमनींतलें भायर आयलेलें पूण तूं पळयताय तीं सगळीं पालां आसात सकयल कितेंच हे वाटेर वयर येवंक जायना गरज खोल पालां भितर वचोंक जेन्ना एक बी जमनीन वोमता जमनीचेर वचोन जमनीची गरमी शेके भायलें कोटें उकडटा आनी गर्भ त्या बीचो शेकी पालां घेता पालां सकल उपरांत फॉला वयल्यान आतां तूं जाणय हें जावन आसा एक खरेंच नेटान सुपर स्पीड देखावो 40 वर्सांचो तुज्या जिविताचो पूण तुवें सजमंक गरज ती बी तेच पोरी हांवें तें हांगा भितर रोयलां तूं जाणय जर हांव शेतकार आसलो जो बी कितें तें सजमन आसलो पूण म्हाका सोंसणीकाय आसा आनी हांव ताका उदक घालतां जर तूं उदक घालशी त्या बियाक उदक घेवन उतराचें ओ देवा ह्या सुमाराच्या शेवटाक तूं वाडटाय तुजें मन नवें जाता ह्या सातोल्यान आनी तूं पळयतलोय ताचें फळ आयज तान 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा भितर हूप ओ म्हाका दिसता हांव बरें मुखार आसा म्हूण सगळें ठीक ठाक करून आनी मागीर तूं आनीक वेळ रावताय आनी तुका मेवता आनी मागीर तूं आनिकूय रावताय आनी तुका अशें मेवता आनी मागीर तूं आनिकूय रावताय आनी मागीर तुज्या खांद्याचेर फॉलां जावंक लागतात आनी शेकी तुकाच वळखोंक पावना तुकाच पूण तें सगळें तुज्या मनान सुरू जाता परत वचून सुरवात केली थंयसर जसो एक मनीस आपल्या काळजान चिंता तसोच तो आसा तांकां कांय जाणांक जैत मेलोंक ना कोणाच्यान तुजेर हात धरून येता तुजे तकले लेकेर पासून उरो नासतना तूं शारांत येता तितल्या रोजाराच्या लायनीन राव दवर एका अजाप कुर्तेल्याच्या तुका 2 उतरां फुदारां मेलो दवर आयतारा फुडल्या दार वोसांग आनी तुज्या जिवितान कांयच बदलचें ना जर तूं तुजें मन बदलो ना आनी सुरू करूंक देवाक जाय तसो तुवें चिंतूंक हांवें एक पुरो पुस्तक बरयलो ह्या वर्साचो फुडल्या वर्सा भायर सरपाचो आसा आनी ताका आमी म्हटलां फिलिंग्स कित्याक सगळें सोडून आमकां दिसता तशी आमी जियेता आनी न्हय देवाच्या उतरां सांगता ते प्रमाणे आनी हें आमी बंद करूंक जाय फुडल्या वर्सा आमचें पुरें कॉन्फरन्स सुदारपा वयर जातोलें म्हाका जाय करूंक की एक पुरें कॉन्फरन्स देवाच्या सुदारपा वयर जें तुवें सोदलां ओ तुजें चोरलां तुका गमतेलें तें जावंक शकता जर तूं आयकोंक भाग त्याच निरोपाचो जें तुका आयकोंक ह्या सुमारांक तुवें तुजें मन थीर करूंक जाय तुवें तुजें तोंड थीर करूंक जाय तुवें बुलपाचें बंद करूंक जाय तुजा न्हय हें बिलकूल कठीण ना हें तेंच जें आमी आयकोतात आनी आयकोता आयल्या परत आनी परत आनी परत म्हाका जाय तुका सांगूंक म्हजे लागीं आसा नवी फॅन्सी चमकती वस्त जें वेगळेंच कोत्तेलें पूण गरजेचें हें आमी आमचें मन बदलिना देवाच्या उतरां प्रमाणें जाल्यार आमी केन्नाच आनंद घेवंक पावची ना प्लॅन जो देवान आमच्या जिवितान दवरला तूं जियेताय देवाच्या उतरां प्रमाणें तें जाता तुजें जिवीत तें जाता तुजें जेवण तुका आसात ते 2 स्वभाव जाची तुका संडोय कोत्ता बायबल म्हणटा इजिकेल 11 की देव घालता आपलें कालीज आमचे भितर तो आमकां नवें कालीज दिता आनी तो आमकां एक कालीज मासाचें दिता नाजूक देवाचो हात लागून पूण तो तें सगळें मोदेंच हाडून दवरता ह्या गोंडोलान पूण तो तें सगळें मोदेंच हाडून दवरता ह्या गोंडोलान तर खंयच्याक हांव वडीक जेवण वाडूं हांव म्हज्या आत्म्याक वदीक वाडूं देवाचें उतर देवाचो वांगडी देवाचो दिनवासपी
देवाची वाकाणणी हांव म्हज्या ओत्म्याक वाडटलो आनी ओत्म्याक गोट कोत्तलो फकत म्हजे कुडीकूच वाडटलो आनी हांव खबर करिना देसाक 3 दीस जेवपाची हांव खबर करिना तसलें जेवण दिवंक कुडीक कुडीच्या तालनेक पाल दिवप फकत त्यो पालूंक ताका शांत दवरूंक कशे परी ताका बुजवण दिवंक ती एक भुरगें जावन आसा जें आजून चीव घेता कोण तर नासलो ताच्यो उवेली आयकोंक इतलो वेळ पासून की त्यो चीव काडून घेवंक देखून ती आजुनूय आसा हांव कितें सांगोंक सोदता तें हें आमकां त्रास काडूंक जाय जेवण वाडिना जावच्याक हे कुडीक आनी तेंच हांव तुमकां सांगोंक सोदतां हांव फकत इतलें स्पश्ट करूंक सोदतां की जे पर्यान आमी तूं कुडीक जेवण वाडटाय आनी ताळणे पडटाय आनी ताळणे पालताय तेन्ना तुका केन्नाच सुटकें मेळटा म्हणटच ते एक सासणाचे त्रास जातात दोनी हांव जिमान वचोन व्यायाम कोत्ता 4 वर्सां जालीं ह्या डिसेंबराक आनी तरी सगळोच वेळ हांव राकिश्ट हांव अशी चिंता हे केन्ना काबार जातलें ना कित्याक दर पावटी म्हाका संवय जाता एक व्यायामाची ती बदलता तूं सदांच मानतो ना हांव कोत्ता तें ताचे लागीं एक व्हडलें लोखणाचें स्लेड आसा म्हणजे तें एक व्हड स्की स्लेड कशें दिसता ताचेर वजन दवरतात वजन घालतात आनी तें वयर आनी सकयल करतात म्हाका दिसता हें पिशापण पूण सगळें जें सगळ आसलें तें वयर गेलें देखून हांव खूब रागार पूण म्हाका परिणाम बरो लागलो तर म्हाका एक प्रश्न तुका विचारूंक जाय तूं तयार आसा भोगूंक थोडो वेळ थोडो त्रास आतां मेलोन बरो परिणाम उपरांत तर एक भागान तुज्या जिवितान बरें आसा हांव हांगा थोडो वेळ घेता कारण तूं पाटयेक आयलो सुमाना भर देखून देवाक आर्गां तूं चिंता जायत कोण साल्वार जालाय पूण हांव तुका एक चड म्हत्वाचो ग्रांथ दिता गलेस्करांक 5:16 पवित्र आत्म्याच्या श्रुती प्रमाणे चलात आनी पायतकी सैमाचो खोशे पालूंक तूं पावची ना हें म्हाका थावें जालां इतलीं सगळ्योत वर्सां जाल्ल्या उपरांत हे मिनिस्ट्रीन म्हाका दिसता आमी चड लक्ष दिता लोकांक कितें करूंक नाका ताचेर न्हय कितलो लक्ष कितें करूंक जाय ताचेर आनी हांव मानतां जर आमकां शिकोवं येता कशें फुडारीक शिकतात लोकांक जे देवान आमकां दिल्या संदीक शिकोवंक तुकाच फकत सांगत राव सारकें कर सारकें तें कर तुका वडय जावची ना वायट वस्तूशी कित्याक देंवचार येता तेन्ना तुका मेवतली रिकामी सुवात कितें बोरल्या जाल्यार तुज्यान तें भिरांत करिनासो म्हणटच जर तूं तुजें मन बऱ्या वस्तूचेर दवरल्यार जाल्यार वायट वस्तू भितर सरोंक थंय जागो ना जेन्ना तूं येतोस आनी हांव शिकली म्हणजे हांवें पोत्ती केलो थोड्या वर्सां फाटीं जेन्ना हांव शिकयतालीं सगळ्या बोलान मोगा विशीं आनी सट म्हटल्यार तोच जावपाचो म्हजो निरोप हांव वेता थंय प्रवचन करूंक कित्याक हांव केन्नाच देवाचे सुदीक वचना जिविताच्या म्हत्वाच्या वस्तू ह्यो बायबलीचो अभ्यास करता हांव परत त्याच विशय वयर उलयना जावं हांव देवाचो मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान ओत्म्यान बोलान आनी तुज्या शेजाराचो कर तुजो करताय तसो आनी हांव तुका एक नवो मॉन्युमेंट दिता की तूं एकामेकाचो मोग कर हांवें तुजो केला तसो जर तूं तांबड्या गरम उज्याच्या मोगाचेर आसा देंवचाराक कळचें ना तुजें कितें करचें कित्याक तुजें मन सगळें बरे वस्तींनी भरलां तुजें मन तुज्यान कोणाक आदर दिवं येता हातून भरलां तुज्यान कितें करूं येता तुजें आशिर्वाद कसो जावं येता रितीच्या मनाचो जावंक बदलेक म्हजें कितें देखून हांव तुका खरेंच उत्तेजन दिता सुरू करूंक वचोंक इस्कॉलान पवित्र आत्म्याच्या म्हणजे खरेंच देवा थंय विस्वासी जा बरें देवा हो एक प्रश्न हें म्हजें तुजे विशीं करिनासो पूण तूं म्हजे पासत हें सगळें करचो ना आनी हांव सुरवात करता म्हजें मन बदलूंक ह्या सुवातांचेर आनी हांव परवा करिना 10 वर्सां पासून लागल्यार म्हजें मन बदलूंक जाल्यार पळय तुवें गरज मुलावेलें काम करच्याक देंवचारा गमोंक हांव करची ना देंवचारा हांव सोडपाक ना तूं म्हाका पळयताय हांव सोडपाक ना हे फोकस म्हजेर घाल हांव हार मानूंक सोदिना हांवें म्हज्या मनान थारायलां चॉयस माय मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची
आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोळ केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटा. उपकार कर आनी मेळो choicemayer.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक. आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी, आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगटूंक.